A22, page 11, Pormeswar Razvot Soloita. Pormeswar Razvot Soloita, Tachera Sogle Mogache. Pormeswar Razvot Soloita, Tachera Sogle Mogache. Por solanus bat sorginso, amco Deu amcir facoita, Somesta lagia poita, Apna ce bontizo moita. Por solanus bat sorginso, Amco Deu amcir facoita, Somestang lagia poita, Apna ce bontizo moita. देव बरो दिसतीवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां आनी हेरांक जीं यूट्यूबाचेर भाग घेतात तांकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयज तुमची खाजगी मागणी तेसां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तेसां आसात तें आमी मनांत दवरून आतां आमी तांचे पासून मागया. जॅस्मीन केविन मेनेझीस आनी ही आपलो जल्माचो दीस आनी देवाक वाखाणटात आपल्या जिविता पासत. नोएल ग्रासियस हाचे म्हयन्याचे मीस आमी संभ्रमता. त्याच प्रमाणे आमी फ्रांसीस शावेर फारिया हाचे पासत आमी मागता ह्या मिसान. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भयणीन भावनो, आयज आमी पळयतल्यांक कशे भाशेन पावलू आपल्या वांगड्यांक जे फारिजेव आसलेले आनी तांचे कुळाचे आसलेले तांकां जेजू क्रिस्ता विशीं तो स्पश्टपणे सांगता. आमी जेन्ना आमी दुसऱ्यां बरोबर आसता तेन्ना जेजू विशीं आमी सगळें स्पश्टपणे सांगूंक जाय. नाजाल्यार आमी वयले वयरच आमचो बावड दवरता, ताची म्हायती आमच्या मनांत आसूंक जाय. आनी आयज जेजू कितें म्हणटलो न्हय, चाकोर दोनया परस व्हडलो न्हय आनी जाका पाठयला तो जाणें पाठयला ताका ताचे परस व्हडलो न्हय. म्हणटच आमी जेजूची उतरां कोन्यो दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांत दाखोवंक जाय. थोडीं जाणां ते भाशेन जियेना, ती ताची विरुद्ध वेतात. आमचें जिवीत कसलें आसा ह्याचेर आमी मनन करून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. जेजूक तर आमी साक्षीदारां जावंक ना आनी ताची शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक ना, जाल्यार ह्या वेळार आमी आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें मोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोरपुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा स्वयं ताचे पुर्विले व्हडविके परस व्हडतें करून तुवें उबारलें. उतरां व्हडत्या मोगान आनी काकलुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास दवर. पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरलें. तर आमचे जिणेंत तुजे कृपेची देणी तूंच सदां काळ सांबाळून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस जावन तारवार बसून पानफिलेच्या पेरगाक गेले. हांगा तावन तांकां सोडून जुआंव जेरुजाल्याक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगा तावन फुडें वचून पेसिदीच्या आंतिओकेंत पावले आनी सोणवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. सुमोर्तींतलीं आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतलीं वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरजेक उपशां करून येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातांत कुणां करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विचून काडलीं आनी तीं विदेशी कशीं इजिप्तांत आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक परजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. 40 वर्सां तांकां अरोण्यांत सांबाळ्ळीं. कानानांत 7 राष्ट्रांचो भस्म करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी ये पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाचे कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निखळायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुश्यो तो करतलो. आनी आपले बासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सडवंडार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायलेचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. परतून म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासण्यांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटल्या. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली.
आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतालो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुण्याचें करप. जबाब, तुजो तुजो मोग मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटल्या. वाकाणटल्या. उद्गार. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिष्यांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, आपल्या दोनयावून चाकोर वोड न्हय, तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयला ताचे वोन वोड न्हय. हें जाणो जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगळ्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें वेंचून काडल्यात ते हांव जाणो. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंत उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सतमानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. देवान पयले सुवातेर जेन्ना मनशाक रचलो ताणें आपलें जिवीत मनशा सोबेन दवरलें. आपल्या सारको ताणें ताका रचलो. पूण तो आपणाचे वस्तुंगी देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवंक शकलो ना. पाटयतला आनी पाटयता ताचें ताणें आयकूंक जाय आनी तें पाळूंक जाय. हे भाशेन सुरवातेक मनशांनी तशें केलें ना. ताका लागून खूब पातक उप्रासूंक लागले. तेन्ना देवान आनी एक येवजण सुरू केली. मनशा मदलोच ताणें एकल्याक निवडलो आनी ताचे सोबे एक नवी पोरजा तो घडोवन हाडटलो म्हणून ताणें येवजिलें. अब्रामांक आनी हे पोरी ताचे उपरांत येतल्यांक. आनी हें सगलें केल्या उपरांत देव पळोवंक लागलो की मनीस पोत्तून आपल्या येवजणे प्रमाणे जियेना. दाविदाक ताणें खरेपणी आपल्या काळजा सारको घडोवन हाडलेलो आनी तो ताचो हुकूम पाळटलो म्हणून ताणें चिंतलेलें, पूण ताणेंनूय तें पाळूंक ना. पूण देवान सोडूंक ना, कित्याक देवाची येवजण शाती पावोंक जाय. तो ताणें आपल्या पुताक त्याच कुळांत धाडलो, हेच पोरजे मदें धाडलो आनी ताचे सोबें जें बापाक जाय आसलेलें मनशांनी केलेलें तें ताच्या पुतान करून दाखयलें. आनी हाका लागून तो कितें म्हणटा, हांव तो. आपुणूय बापा सोबें आदीं आसलोलो तोच जशें सगळी वस्तू रचून आयिल्ली आसा तोच आतां तुमचे मदें आसा. पूण तो आपणाक जाय पळय तशें करिना. तो आनी बाप एक, आनी बाप कितें सांगता तें तो करता म्हणून ताणें आमकां कळयलां. आनी ताका लागून आमी कोण,
आमी आतां हो तिसरो भाग सुरू केलेलो आसा देवान, तातूंत एक जाता. पयलो म्हणणा तूं मनशाक रचलो, दुसरें म्हणजे ताणें निवडलो, तिसरें म्हणजे आपल्या पुताक धाडलो, आनी आतां सगळीं पोरजां ताचे सगळें एकवटोन जिवंक लागलेली आसा. पूण हें आजून शांती पावूंक ना, तें हळू हळू घडत येता. तर आमी ताका पूर्णपणे सहकार करूंक जाय. कशें कोत्तले आमी? ताका पयले सुवातेर आमी हाजीर जावंक जाय, आमी ताचे सांदे म्हणून. तो आमचे सगळें जियेता आनी तो प्रत्येका मदें जियेता. तर आमी सगळीं जाणां ताचे सांदे आनी एकामेकाक आमी हे भाशेन लेखोंक जाय. तर ही येवजण देवाची तो शांती पावयतलो, पूण प्रत्येकान ही जबाबदारी घेवंक जाय आनी जेजूक एकवटून आपलें जिवीत सारूंक जाय. तो प्रत्येक काळांत मनशांक आपयता आनी दाखयता. तांचे उद्देशी दुसऱ्यांकूय ती नमुनी जातात आनी कशे भशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय ती आमकां कळयतात. आयज आमी कात्रीन सियेनाची तिचें फेस्त संभ्रमता. 25 जाणां आसलेलीं ती, ते निमाणे, तिका एक जवळें आसलेलें, ते मेले आनी तांची बाकीचीं जीं भयणां भावां आसलेलीं तीं मेलीं. खूब जाणां, पूण खूब जाणां आसलेलीं. ल्हान आसतनाच तिका देवाचें दर्शन घडलें आनी ते मेरेन तिणेन इतलो उपवास आनी त्याग करूंक लागली की हिसपा भायर तें जावंक लागलें. 12 वर्सांचीच आसतना आपलें जिवीत मोटवाशी सारकें न्हय, ना म्हणून काजरी बेसाचें न्हय, पूण मोदेकात ते भाशेन ती जिवंक लागली. डॉमिनिकन टर्शरी म्हणून आपलें जिवीत ती सारूंक लागली. पूण कितें केलें? घरानूच, तांचें घर व्हडलें आसलें, घरानूच ती एक मोटवाशीन कशी जिवंक लागली. 3 वर्सां इतलें कडक शिस्तीन ती जियेली. पूण कितें कोत्ताली? दिसाची ती कोडकारांची आनी कांकरू जाल्ल्यांची सेवा कोत्ताली. जे कोण एकदम वायट परिस्थितीचेर पावलेले आसा तांचो परामर्श कोत्ताली. बायक मांयक हेरांक तें आवडलें ना, तिचे विरुद्ध ती येताली, पूण तिणें सोडूंक ना आपलो वावर. गोठायेन तिणें तें केलें आनी जे पळय पातकी लोक आसलेलो तांचें परिवर्तन जालें. मागीर तिणें अशें येवजिलें की म्हजें जिवीत सगळेंच हांव जेजूच्या ताब्यांत कोत्तिली आनी फकत कोमयांचेरूच ती जिवंक लागली, कोमयांचेरूच. आनी ह्या असले स्थितीन जियेतना तिका इतलें देव दाखयतालो की जीं कोण पातकी येतालीं तिंकां ती सल्लो दिताली आनी तांकां मागीर कुमसार करूंक जाय आसलेलें. दोग डॉमिनिकन पाद्री जे एकदम पेरीग आसलेले, तांकां आतां कोवीड जालां ते प्रमाणे तेन्नाय तसलेंच जाल्लें आनी ते मोत्ताले, पूण तिचे विनोतीन ते बरे जाले. पाप साहेबान तांकां धाडले आनी ते म्हणूंक लागलो ही पळय सगळीं येतात तिचेशी, तांचे कुमसार घेयात तुमी. आनी ताणें कुमसार तांचें घेवंक इतलो लोक येतालो की दिसभर ते थंयसरूच कुमसारानूच बसून आसलेले. हे भाशेन सगलो व्हडलो व्हडलो लोक, व्हडल्या दर्ज्याचो, शिंकलेलीं, जाणार, पाप साहेब, मंत्री, हे सगळे तिचेशी येताले आनी ती तांकां बरो सल्लो दिताली. पूण मागीर कितें जालें? फ्लॉरेन्स म्हणटा पळय ती इटालियाची, सिएना म्हणटा थंयसर कितें जालें? तांकां एकदम बंद करून दवरलें. तांकां कांयच फुडें वचोंक जायनासलें. इंटरडिक्ट म्हणटा पळय तें ताचेर फॉर्मायिल्लें पाप साहेबान. तर त्या लोकांनी तिका सांगलें हें मातशें काडून उडय. आनी तिणें 6 म्हयन्यांनी ते भाशेन पाप साहेबाक सांगलें, ग्रेगरी द 11th, आनी ताणें तें मागीर काडलें. आनी हो ग्रेगरी म्हणटा पळय तो पाप साहेब बणकोणीत कसो आसलेलो फ्रांसाक, अविग्नॉन म्हणटा पळय थी, ताका सांगलें तूं पाप साहेब आतां पोत्तून वाटिकनाक ये. आनी तो मागीर थंयसर गेलो. तो मेल्या उपरांत दुसरो अर्बन द 6th आसलेलो, ताणें तिका सांगलें तूं आतां ये, कित्याक आजुनूय खूब वादळ उडवलेलो आसा. तर ती थंयसर निमाणी 6 वर्सां आपलीं 7 वर्सां तिणें थंयसर सारलीं रोमांक. आनी तिणें हे भाशेन भरपूर वावर केलो. 30 आनी 3 वर्सांचीच आसतना ती मेली.
पूण तिका एक पुस्तक तिणें बरयल्लो, ताका म्हणटात डायलॉग. कशे भशेन सुर्गेचो बाप तिचे सवें उलयता आनी तिका आत्म्याच्या पावंड्यार कशे भशेन तिणें प्रगती करूंक जाय तें तिका सगळें स्पश्टपणी सांगता, तें तातूंत बरयलेलें आसा. आनी हाका लागून तिका हे भशेन ही पदवी मेळता, जी तेरेजा आविलाचेक मेळ्ळेली ती तिका तेन्नाच मेळटा. पूण ती तिच्या आदीं आसलेली, पूण तिका केन्ना मेवली ही 1970 वर्सा, तर तेन्ना तिका तें मेळलेलें आसा. आमी आतां तिचे सारकेंच आमचें जिवीत जेजूक एकवटोन सादतान आमी, पूण देवाक जाय ती भाशेन आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरोंक जाय. तोच वतलो, ताकाच आमी सहकार करया. सगळे जाण आमचे हात अशें उटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. सगळीं आमची चिंतना भावना कसलीय जावं ती, ताची आमची दुसऱ्यांची सगळीं भायर काडया. जेजूचे दवरली म्हणटच तो तांकां नितळ निर्मळ करून ताची पळय ती आमकां अदीक भितर कोंचून घालतलो आनी तें आमी घट धरया आनी हे परी आमचें जिवीत घडून हाडया. ताणें आमकां सांगलां ते प्रमाणे ताचे विरुद्ध वेची न्हय, पूण ताका सहकार आमी करया. हे भाशेन ताका एकवटोन आसल्या म्हणटच आतां आमी ह्या कोरोना व्हायरस अदीक वाडत गेलेलें आसा. आतां गोंयांतूय हें चड वाडत आसा, तर आमी आमच्या सगळ्या गोंयकारां पासून मागया, आमच्या सरकारा पासून मागया, आमच्या भारता पासून मागया आनी सगळ्या संवसारांतल्या आमच्या भावा भयणी पासून मागया. बाकीची आमची खासगी मागणी आसा ती आमी मनांत दवरया. जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तांकांय आमच्या मागण्यांत धरून ह्या आतां मागण्यांत आमी बापाक उबारुया. सोर पोदेदार आनी काकळूच सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुटशी येता. सायबा, वॅक्सिनाचो बरो परिणाम सगळ्यांचेच जावंक आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C19, page 36, Gine Vante, Gine Kina. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सूर पुदितात देवा बापाक मानता तसली जामूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवन. बोवड त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार चडूं दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोले ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवाळेन आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व कार्य आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी
व्हडत्या दोबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या सोड दोलबार निरोन तुरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक खरोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी औंडो खाता आनी हे कालशींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणाणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धर्मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाची माय सांगाती तिचे पती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगळें भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सोवें आमी एक तर आमची सगळीं इंतेसांव ताचे सोवें आसात. आमी सगल्या आमच्या भावा भयणांक जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तांकांय आमच्या मागण्यांत धरून जेजूच्या एकवटान आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटो यांचो राकातांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सोकलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. पेज 62 D29. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाल्या मोदें. कोरे सांगता तो यावासा, तो यावासा. तुजें नांव घेता तुका मान दिता. काळजांतान सोगलीं तुका भोवन दिता. आमचे मोदें राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाल्या मोदें. कोरे सांगता तो यावासा, तो यावासा. तुजो सोब आयकून तुजो मोगोल करून सोदोसान सोगलीं तुका वाकांता. आमचे मोदें राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाल्या मोदें. कोरे सांगता तो यावासा, तो यावासा. मागुया.
ससनाचे गवळ्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हिंडाचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. तुज्या पुताच्या ओम केल्ल्या मेंढऱ्याच्या अमोलीक रोगतान तुवें आमकां सोडयलें आनी त्याच ताच्या रोगतान आनी कुडीन तूं आमकां पोसताय. जो संवसारांत पाप काडटलो मेंढरो आनी तुज्या नांवान आमकां राखतलो बरो गवळी जावन आयलो, तोच सरकार मोहिमेवंत मेंढरो आनी गवळी जावन आमा सोमेस्तांक ससनाच्या जिविताचे जोरेशी व्हरून दादोशी करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वडवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भगवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोठूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. केफो जिविताच्या जिवितातूं केफो पेज 141. जीविताच्या जीवितातूं जीविताच्या जीवितातूं तुजें जीवित म्हाका लाबोय. तूं जीवित म्हाका लाबोय. उस्वाराच्या उस्वारातूं उस्वाराच्या उस्वारातूं तुजोच उस्वार म्हाका दाखोय. तुजो उस्वार म्हाका दाखोय. वाचुऱ्यांच्या सांगात्या तूं वाचुऱ्यांच्या सांगात्या तूं बापा सोशी म्हाका पावोय.